सगळ्यांका नमस्कार. ॲज युजल आज अन्नेक एक सिंपल हेल्दी टेस्टी रेसिपी घेऊन आयले हांव. गब्ब्या उपकरी. गब्ब्या उपकरी म्हळ्यार ही एक डिफरंट टाईप गब्ब्या उपकरी. व्हिडिओ पळयाची. आता सकाळीच आजी फ्रेश गब्बो इतला सुकून हांडिला मिगेल बामणान कट करून. पण आता गब्बांगा रेडी करून दवरला. फस्ट ताचे पुढे चण्या दाळी तिंबत घाली हाका. साधारण एक चण्या दाळी एक 20 निमिष तिंबोचे हांवें. धुवन क्लीन करून तिंबोवन दवरची. मागीर कुकरान भितर शिजोवच्या ती. कुकरान ना म्हण जाल्यार शिजयनात जाल्यार 1 घंटो 1.5 घंटो भर तिंबोवन अशी शिजयल्यार जाता. पण आतां हांव एक 20 निमिष तिंबोवन कुकरान तूं 2 सीटी काडताका. कळ्ळो तितलें पावताका. या म्हळ्यार मातशी जेवच्या ना मुद्द जेवच्या ना शिजोवन दाळी सगळी आसूं का बट शिजू का तशें आसूं का तितलें म्हण त्या टायमार आमी गब्बांगा शिनून रेडी करूया. गब्ब्याचे किसमूर हांव ऑलरेडी हाजे पयशी फुडें व्हिडिओ घाल्लेलो आसा. ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. भारी टेस्टी जाता ती गब्ब्या किसमुरी. तातूंत हांव सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार गब्बो आमी केन्नाय शिंदून घालतना खाली उदकान घालचे बदलाक ताक घालून घाल्ले वय म्हण जाल्यार तो गब्बो धवो आसता. आमी कितले वेळान गब्ब्याचे रांदय केल्ले जाल्यार तो गब्बो धवो आसता. पण अशें हांव एक चूर ताक घालून त्या उदकान घालका. आतां ते कुकर निवन मिगेल रेडी जाव भितर आमी गब्बो फण्ण घालया. फस्ट एक 2-3 चमचे नारळेल तेल होवन करचे. हांव एक साधारण एक सहज ना जेवती तितलो उपकर केल्ले हांगा. म्हळ्यार एक 3 कप गब्बो घाला. एक अर्द कप चण्या दाळ शिजयल्या. आतां तेल होवन जालें कुडल्या ताका एक 1.5 चमचे उडदा दाळी आनी एक चमचे सासम आनी ताका जावका जाल्यार तितले तिखसाणीक एक 3-4 सुकी मिरसांग आनी एक 2 तर्ण मिरसांग करबेव हे पुरा फण्णां घालचे आनी लायक करून पुरा उडदा दाळ तांबडी जेवता तितले भाजून घेवचे. आनी हाका पियाव घाला हांवें 2 मिडियम सायज पियाव शिनून घाला. कोण पळय पियाव खायनाची कोणा पियाव इश्ट ना तांणी जाय जाल्यार हांगा चडती हिंगा पिठी घालया ते फण्णान तूं. आतां हांव हांगा मिगेल पियाव सम तांबडो भाजू का म्हण ना. चिके कलर चेंज जाल्या जाल्यार कलर चेंज जाले कुडले हळदी पिठी घालची. हळदी पिठी पुरा जना गोत्तस भारी हेल्थाचें हांगा. आनी आमी आतां गब्बो हांगा ताका उदकान शिनून घाल्लेलो आसा पळयाची तो तांतो सुकोवन काडून हे फण्णां भितर घालच्यो आनी लायक करून मिक्स करचें. आनी ताका जावका जाल्यार तितलें मीठ घालचें. मीठ घालतना पण आमी गब्ब्याक आतां घालताची मागीर चण्या दाळ घालू आसा सो ताका समेत जाय जाल्यार घाल येतात ना जाल्यार चण्या दाळ घालून जाता तरी एक पंत मीठ चेक करून मागीर घाल्यार जाता. आतां तें मिक्स करून सान उज्जारी शिजोवन घेवचें. गब्ब्याक तुमकां तसो ताका आमी वपास उदक घालका म्हणना ते सान उज्जारी ते उबेरी ताजे सपूर उदका पयस सोडता तांतू भितर ते शिजून येता. गब्बो म्हळ्यार कुडले आमकां आमची गेल्यांक भारी इश्ट ते गब्ब्याचे मस्त वेरायटीज करताची. आतां पळय मिगेल चण्या दाळांक शिजिल्ली नीव हांव कुकरा सुकून काडली आनी हे गब्ब्या उपकरेक घाली. आनी आतां जाय जाल्यार हाका मीठ चेक करचें आनी जाय जाल्यार तितलें वपास मीठ घालचें. मिगेलांक हद आसा ते देखून हांवें वपास धांकून सान उज्जार दवरता. हाका मीठ मिरसांग पुरो लागो हे चण्या दाळीक. गब्बो घालून कुळता कोद्देल म्हळ्यार आमगेल आमची गेनाल भारी एक विकनस भारी लायक जाता कुळता कोद्देल. तशीच गब्ब्या हशी विंगड विंगड मस्त नमने वेरायटीज आमी करताची गब्ब्यान. गब्बो भारी हेल्थाक मस्त चांग किडनी डिसीज आसा गब्बो चांग आंगा आशिल्ली उद्दावत म्हणटाची तशी फायबर रिच इन फायबर हे आनी आमगेली चण्या दाळ आसा पळयाची ते रिच इन प्रोटीन. सो फायबर प्रोटीन दोन्ही मिक्स आशिल्ले एक लायक एक हेल्दी उपकर हांगा रेडी जाला. आपणाका जाय जाल्यार तितले सोय आमी कितले जावका तितले सोय घालून घेवची. आमगेले उपकर हांगा रेडी. कळ्ळें. इतले सिंपल टेस्टी जावन आशिल्ले हेल्दी उपकरी तुमी पूरा जन करून पळयाची आनी तुमगेले व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालूंक विसरू नकाशी. तशीच मिगेल शेड्रसा कुकिंग चॅनल पूरा जन सबस्क्रायब कराची. तुमगेले रिलेटिव्जाक फ्रेंड्सांक पूरा जनाक सांग्याची. तुमगेल सपोर्ट आसल्यार मात्र आमकां भितर मुखार वचचें जाता. तुमकां पूरा जनाक आमगेले व्हिडिओज इश्ट जाला म्हण लागता. देखून तुमगेले फीडबॅक दियाची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.